गोंयांत महामार्गाचेर आनी हेर कडेन उडाणपूल आनी पूल बांदपाचीं कामां चालू आसात. त्या पुलांक दोतोर जॅक सिक्वेराचें नांव दिवचें. तशेंच कुठ्ठाळे पंचायत वाठारांत पुतळो उबारपाचो थाराव कुठ्ठाळेच्या ग्रामसभेन घेतलो. कुठ्ठाळे पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेंत पंचायत वांगडी अनिता केकरेन जॅक सिक्वेराचो पुतळो कुठ्ठाळेन उबारपाचो प्रस्ताव ग्रामसभेन दिल्लो. पुतळो उबारपाच्या प्रस्तावाचेर ग्रामसभेन थाराव पास केलो. आमची हिस्ट्री अशी म्हण आमकां कुट्टाळे गांवांची याद उरपा जाय. आमी जेन्ना आज आसात कदेलाचेर, ताका लागून म्हजे एक मागणें आसा, हांवें घाला प्रपोजल की तांचो एक स्टॅच्यू जॅक सिक्वेराचो कुट्टाळे जावपाक जाय. हांवें एक इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन घेतिलां कित्याक कुट्टाळे साकून जेन्ना कावंटींग सुरू जालें, कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सी फर्स्ट लीड मेळ्ळो, हांगचो ट्रेंड सुरू जालो, ते जिखत गेले. आनी ताका लागून आज आमची जे ताका फादर ऑफ द ओपिनियन पूल म्हणटात पळय, नाजाल्यार आमची आज हे 40 आमदार आसची नाशिल्ले. आमची जी गोवा आसा ते महाराष्ट्रा मर्ज जातले आशिल्ले, जावं 2च MP आसतले आशिल्ले, हे कोण आसा ते ZP म्हूण आसतले आशिल्ले. हें हांव जाणा. म्हणून येदें व्हडलें डिसिजन जावं येदें व्हडल्या मनशाची यादशी म्हूण आमी एक स्टॅच्यू बांदचो अशें म्हाका दिसता. जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारपाची गरज आसा. तशेंच गरज पडल्यार कुठ्ठाळे नवो पूल बांदतना ताकाय जॅक सिक्वेराचें नांव दिवचें अशी मागणी करतले, अशें पंच वांगडी दिसान सांगलें. जॅक सिक्वेराक स्टॅच्यू जावं आनी कित्याक जाय तो सगळीं गोंयकारांक खबर आहा, हांवें सांगपाक गरज ना. आनी त्याच बरोबर मुखार आमकां जर ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो तर आमी ब्रिजाकूय जॅक सिक्वेराचें नांव घालपाक लायतले, ज्वारी ब्रिजार.